Stani sottatuka, uschia goti sottatuka, kushal poran sottatuka, soklet goti sottatuka, sunku stani sottatuka, uschia goti sottatuka. Kushal poran sottatuka, soklet goti sottatuka, duka borita statena, Moshe pitosus kasoda, hauko talaki de koche, dunia cherus patio rauche. Sunku stani sottatuka, uschia goti sottatuka, kushal poran sottatuka, soklet goti sottatuka. पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भयणी भावनो, आयज आमी इल्डा आमचे भयणीक आमचो निमणो आदेश दिवंक हांगा एकठांय जाल्या. तो देवान तिका सासणाचो निवास फावो केल्यार पुरो म्हूण तिचे पासत मागतना तिच्या घरच्यांक देवान फावो ती बुजवण दिवंक तांचे खातीर हे सेवा धर्माक मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फळादीक जावचे खातीर आमी पातके म्हूण वळखून घेवन आमच्या पातकांचो उगडास करून बक्षणे आमकां मागुया. आनी सगलीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी आनी तुमकां बावपणीन म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट धारणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पूर अपराध. हे पासत बेगीन सदांच वाडले सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soumya kaklutku, Soumya kaklutku.
krótko, sumia как людку, sumia как людку, sumia, 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 sumia как людку. सुखाचो संदेश इल्डा आमचे भयणीची कूड आयज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता तर ह्या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतली तिका सोडय. तुज्या विंचलोल्या सांगाता सासणाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा कुडी वतम्या सयत तुका रूप रूप भोगूंक पावूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्मेच्या एकपणाक जियेता आनीक रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओंटांनी उचारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलोल्यांतलो पुनर्जिवंत केला म्हूण काळजांत तावन सोत मानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांत तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. ओंटांनी उचारून सांगल्यार मनशांचें तारण जाता. ताचेर विस्वास दवरतात तीं सोगलीं कोदींच लोजेक सांपोडची नांत अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सोगल्यांचो सोमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो कित्याक सोम्याचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावात दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर भावात दवरतलीं कशीं. खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशे. आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता. बरी खबर हाडटात तांचीं पावलां कितलीं सोबीत. पूण बरी खबर सगलींच मानून घेनात. देखूनच इजायास म्हणटा सर्वेस्परा आमी परगटलां तें कोणें सोत मानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावात उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां तो तांच्या कानार पडूंक ना बी दुबावा विरेत कारण शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. देवाचें उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. म्हणुया शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मळब ताच्या हाताचें काम परगट्टा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच. ताळ्याचो आवाज आयकूंकूच येना. तोरी शेकांशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यान तांचो संदेश पावता. जबाब
शेकांशेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूं येता. उद्गाराक उबी रावया. Sui solves fora, sui solves fora, sui solves fora, sui solves fora. सुमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले कारवी तुमी जायशें हांव करतलों. Sui solves fora, sui solves fora, sui solves fora, sui solves fora. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. गालिलेच्या दर्या देगेर चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटात तो सिमो आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यान जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान यात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरतात तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसऱ्या दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनीक ताचो भाव जों होड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते तांणी देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. भावणानो, जिवीत देवाची देणी जाल्यार मरण देवाचें आपोवणी. जो जल्मता तो मरताच. मरण कोणाकूच चुकोना. मनीस जेन्ना जल्मता तो आपले फाटीर मरण घेवनूच येता. ह्या खातीर जी आमी सगळीं जल्मता ती एका दिसा मरता. ह्या खातीर शिमितेरीच्या दारार आमकां बरयल्लें मेवता, आयज म्हाका फाल्यां तुका. बाबणान ह्या संवसारान जिवीत जियेता आसतना आमी कशे भाशेन जिवीत जियेल्या हें गरजेचें. आमचो भावार्थ आमकां शिकयता. ह्या जिविताची यात्रा सोंपल्या उपरांत आमकां दुसरें जिवीत आसा आनी आमचो भावार्थ आमकां फटयना. पूण ह्या संवसारान जियेता आसतना दुसऱ्या जिविताचे जर तूं आनीक हांव भागेली जातले जाल्यार आमचें जिवीत ह्या संवसारांत कशें जावचें हें आयचो सेवा आमकां सांगता. बाबरान आयच्या सेवा धर्मांत पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, जो कोण भावार्थान जियेता देव ताका कधीच सांगचो ना. हो संदेश आमचे भयणीन वाचून आमकां सांगून दिला. बाबरानो, जो मनीस भावार्थान जियेता तो केन्नाच सांडिना. देव ताच्या सांगाता आसता. पूण भावार्थ आमकां भावार्थ देवाचेर दवरता आसतना आमी जो भावार्थ देवाचेर दवरता तो भावार्थ मनशां मदीं जिवंक आमच्या उतरांतल्यान आनी कोडण्यांतल्यान ह्या भावार्थाक गोवायकी दिवंक हें की आमकां आव्हान आसा. आयचो सेवादोर तुका आनीक म्हाका खेरीत भाशेन देवाचो पाटलाव करूंक आपयता. आयज पवित्र सभा बाग्योंत आंद्रेची परब संरोखता आनी बाग्योंत आंद्रेन जेजूचो पाटलाव केलो, देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी ह्या भावार्थाक आपल्या मरणांतल्यान जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक तो पावलो. तूं आनीक हांव जेजूचो पाटलावता. आयज आमी आमकांच विचार करुया, हांव देवाचो पाटलाव करता काय? जे देवाक हांव मानता, जे देवाचेर हांव भावार्थ दवरता, त्या भावार्थाक हांव म्हज्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिता काय? आयचो सेवादोर आनीक आयची ही परब आमकां ह्या दोन प्रश्नाचेर नियाळ करूंक आपयता. जो मनीस भावार्थान जियेता देव ताचे सांगाता आसा. देव ताका सांबाळटा, देव ताका पुनः जिवंत करता. आयज आयल्डा आमचे भयणीक आमी आमचो निमणो आदेश दिवंक हांगा एकठांय जाल्यो. आपल्या जिवितांत जियेतना तिका होच भावार्थ मेळ्ळो. तिच्या आवय बापायन ताका हो भावार्थ दिल्लो.
जो बावाट तिका मेवलो हो बावाट ती दिसा दिसपोटी जिवितांत जिवंक ती वावुरली. जावं मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक जो बावाट तिका मेवलो तो दिसा दिसपोटी घरांत आपल्या शेजाऱ्याक आपल्या वाहुराचे सुवातेर आपल्या जिवितांतल्यान जिवंक ती पावली. जेजूचो पाटलाव पाग्योंत आंधळे भाशेन करूंक ती वावुरली. जायत्या गुणांनी देवान तिचें जिवीत निटयल्लें. तिच्या जिविताच्या देण्या खातीर देवाक दिन वासुया. जायत्या वासांनी जेजूचो पाटलाव तिणें केलो आनी जेजूक आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिली. समाजांत बरेपण ती हाडूंक वावुरली. तिचे खातीर देवाक दिन वासुया. जी तिचे वरवीं आमकां बरेपणां फावो जाल्यार तिचे खातीर देवाक वाखाणुया. भावपणानो आमचे भाशेन म्हणणी आसा, 4 पांयाचो घोडो चुकता जाल्यार 2 पांयाचो मनीस चुकल्यार वडवो जाप न्हय. जिविताचे ह्या तरेन चलता आसतना वसोक्त मनशां आमी चलतना पडटा. आमची ही भयण जिवितांत चलता आसतना घोडे कळटा ना कळटा पातक तिणें आदारल्यार जातलें. पातकाची गुलाम ती जाल्यार जातली. तो देवान तिका तिच्या भावार्थाची मोजोरी फावो करूंक तिच्या पातकाचेर विसर घालूंक तिका सासणाच्या आपल्या जेवणाच्या मेजार बसोवंक तिचे खातीर मागुया. आनीक तूं आनीक हांव ह्या संवसारांत आजून जियेता ती आमी जेजूचो पाटलाव करूं. आनीक जो भावार्थ आमकां मेळ्ळा तो भावार्थ दिसा दिसपोटी आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या गांवांत सरभोंवतणी ह्या भावार्थाक गोवायकी दिवंक जेजूचो पाटलाव भावार्था उदेशी आमी परगटूंक आमकां जण एकल्याक करपाक मागतना आयला आमचे भयणीक देवान सासणाचो निवास फावो करूंक मागुया. तेच भाशेन ह्या मरणा उदेशी तिच्या घरच्यांक जायती दूख जाल्या तर हें मरण तांणी क्रिस्ती मनान मानून घेवंक देवान फावो ती बुजवण तांकांय दिवंक तांचेय खातीर ह्या सेवा धर्मांत मागतना आयला आमचे भयणीक सासणाचो निवास देवान फावो केल्यार पुरो म्हूण ह्या सेवा धर्मांत तिचे पासत मागुया. Baba Kaklutin Pole, page 31. Baba Kaklutin Pole, Hisopun Osmanun ke Bawam ka ani pelea Sovos kai the melodia He goes to kapetoidam Ani he Pradon korta Tuji kon walai devon Somesta sorgal pavun
ताचे उद्देशी देव तुका परमेवाद करता आनी तुजे मुखार शासनाच्या शासनाक सोड करता ताचे सांगणी आमचे कार्य निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता. Dol barazzo sul sporto sul mare sosta volato shoi baba musulgi tu caso sol presporaci navi yeda da caso musulgi tu caso बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी खरोखर. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी खातले पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्च नव्या आनी सासनीक कोराराचें हेरोगत पातकाचे बक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Vartaco gut por gutuia. Somiał Jezu, ami odogado, ani hekal sidle pijeta, tytle pauty, tu wojbowanie sor, ami tycze moron purguta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या पळ जोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशांक वार मारी देवाची माये सांगाती भाग्यान दवरून दोता आनी सर्व कार्य तुका मानवल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत पेदार बापा सर्वंदन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाराच्या हातीने मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीय तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ल्यार पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी
स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो अशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सोडय आनी सोरा कांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. म्हाका फावना तुज्या काजूतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. आमच्या कालसांनी शेव करतना गीत घेवया. D27 मोच्या देवा तूं सोड बरो, पेज 61. Mocha deva tu sor poro Rosnar moso doni koro Soglia calza nismok tu so Haven sodas koruk favor Deva tuja moga glakta Kalis Moshe dukadita Kalis Moshe dukadita Deva tuja moga glakta Kalis Moshe dukadita Kalis Moshe dukadita Kitlo moso mogu kiloy Makarotsoy makapostloy Ek moso o pratsosloy Em konatlo makarakloy Devo tuja moga glakta Kalis Moshe dukadita Kalis Moshe dukadita When my wings
grows dear, precious Lord, linger near when my life is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hands lest I fall. Take my hands, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hands, lead me home. Let me stand. I'm tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. उभे राहूया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, आता आमी शेवलोल्या पवित्र जेवणा पासत आनीक आयल्डा तुजे धुवेत ह्या जिवितांत तुवें फावो केल्ल्या सगळ्या देण्या पासत आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं पातकांच्या सोर बाद पासांतली तिका निवाद आनी तुज्या गोपान सासणांक दादोशी जावंक तिका पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसया. If we live with the Lord, and if we die for the Lord. Therefore, whether we live or we die, we belong to the Lord. Let me take this time to speak a few words about our Thea. She meant so much to so many of us in different ways and touched our lives at different times. She played a role of a motherly figure, a friend, and a doting aunt to all of her nephews and nieces, and thereafter even more grandnephews and grandnieces, and ever so loving to her great-grandnieces and nephews. She played a big part in all of our lives as we were growing up through our thick and thin. She was there and made us her priority. One word to describe her or to describe Thea best would be a friend. She could befriend anyone, no matter what their age was. I think each one sitting here could really vouch for that. Our Thea was a living calendar. Even before Facebook or Google notifications came to be, she would always remember each and everyone's birthdays, anniversaries, and would always be the first one to be making that call, or also ready with a gift and an envelope that she always carried with her. Thea made sure she puts a smile on all of our faces, and that was her top priority, helping anyone in need, and that too she would go out of her way if she had to. And that's how we're going to remember her, and we hope that she continues to shower her abundant blessings to all of us here from up above. On behalf of our families, I also would like to express our sincere gratitude to our parish priest, Father Candido Fernandes, for giving Thea the sacrament of anointing of the sick. We would also like to thank Father Vasil Pereira for celebrating this Eucharist for us. We would also like to thank the choir and the TFRCC TV for the live coverage that they've helped us put across. Lastly, we would like to thank all of our relatives, friends, and neighbors, and all those who have gathered here today and who stood by us through this time of grief.
paid their tributes to Tia and also prayed for our dear Tia. Thank you all and God bless you. Ilda Especiosa Fernandes हिच्या म्हयन्याचे मीस जातले 16 डिसेंबराचे सोनवारा दीस 8 वरांचेर. सगळीं उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावात्याचे चाली प्रमाणे पाळटना दोनूय देवाक विस्वासान प्रार्थया. हे आमचे भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्वर भक्ताच्या वर्गांत पुनर्जिवंतपणांत अविनाशी करूं असो तिचो आत्मो भाग्योताच्या जम्यांत मेळो आनीक मरणाच्या झाडांतलो आनीक पातकांच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बळ्या गवळ्याच्या कांदार सास्तीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात तिका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येया, सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया. ओम्याक तिच्या स्वागत देवू परमेश्वरा आदितो कोरा. तुका आपयलो जेजू तुका स्वागत करूं. अब्रामाच्या गोपान देवदूत तुका व्हरून पावून देवाच्या भाग्यवंतानो तिच्या दाराक येया, सर्वेस्पराच्या दूतानो तिका मेळूंक येया. ओम्याक तिच्या स्वागत देवू परमेश्वरा आदितो कोरा. आणि ऋतुतील प्रकाश तिचे फाकोय. क्रिस्तात आनी भक्ताच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिन वाचता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थना तुका कृतीन मानून घे. तुजे चाकोरणीक सर्गीची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसा ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवचें कर. अशें जेजू सवे पावन तुज्या सांगाता आमच्या भयणी बरोबर आमी सगळीं सदां काळ जिवं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरून तुज्या येण्यावेळी सगळीं राष्ट्रां तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुजालेम शारांत तुका व्हरून पावूं. आमची भयणीची कूड आमी मिरवणूक काडून शिमितेरींत व्हरतले. Civitacia civitatu, tuce civit magalamboi, uswadacia uswadatu, tu zauts uswad magaltakoi. Watsuryaच्या सांगात तू
Bapa sushi makao pawój, Watsuryaच्या सांगात्यातून Bapa sushi makao pawój. Civitacia civitatum, tuđen civit makala boj, tacia civit makala. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या भयणीक ह्या जिवितांतली आपणाची देवान आपयली देखून मातयेची केली तिची कूड आमी मातयेक लायता पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जालो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारक्यो विनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सोम्याचे आधीन करूया सोमे आपले शांतीन तिका विमो आनी निमाण्या दिसाक तिची कूड पुनर्जीवन करूं म्हूण प्रार्थुया आमच्या भयणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे ताईं जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासनाक मरचो ना लाजाराच्या फंडार तूं रडलोय तुमी आमची दुकां पसून काळ तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां वेनमेल्ल्यांक जिवंत केलोय आमच्या भयणीक सासणीक जिवीत ती तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां आपल्या पाप रडटल्याचो राग तुवें स्वर्ग बसायलो आमच्या भयणीक तुज्या राज्यांत घे तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमच्या भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तिच्या भाग्यवंताच्या जोम्यान तिका एकठांय तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेजताल्यो भावार्थाच्या बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बोरवशान आमकां धीर दी तुझ्या लागीं प्रार्थना आयक आमकां आनी सगली आमची मागणी एकठांय करून जेजूनच शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उबारुया म्हणून आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य काय तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता जशी आमची पातकां भोगय आनी आमकां कांयण्यात पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्पर आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुजे मेल्ले चाकोदीची काकलूत कर आपल्या कोडण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मोन आसलें खऱ्या भावार्थान हांगा तुवें तिका भावार्थ्यात एकठांयली तेच परी तुजे काकलुतीन सर्गी देवदूताच्या वरान तिका स्वागत मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन शासनाचो उत्सव सर्वेस्परा तिका लाभय पालनालो उजवाड दुनिया तिजेर फांकय ताय वेतलो एक दीस सुका भाग्यवंतान आंकवार मारयेच्या सांगातान स्वर्गात
Great.